उदकाची बिलां ऑनलायन फारीक करपाची व्यवस्था ब्रेस्तारा मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हातान सुरू जाली। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग आनी SBI बँकेंतल्यान उदकाची बिलां भरूंक मेळटली। सध्या ही व्यवस्था दक्षिण गोंयापुरती सुरू केल्या। 2 म्हयने भितर पुराय दक्षिण गोंयांत उदकाचें बिल ऑनलायन भरूंक मेळटलें। ते उपरांत टप्प्याटप्प्यान उत्तर गोंयांतूय ऑनलायन बिलां भरपाची पद्दत सुरू जातली। एक गोष्ट हांवें सांगल्या ती येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर कोणाक पार्ट पेमेंट, कोणाक एक्स्ट्रा पेमेंट करूंक जाय जाल्यार तें प्रोविजन दी म्हणून सांगलेलें आमकां। म्हणजे कोणाक क्रेडीट पेमेंट दवरपाचें आसा जाल्यार ताणें क्रेडीट पेमेंटूय हें करपाक हरकत ना। पब्लीक सर्वीस म्हणून पयलो GPSC आनी दुसरें खऱ्या अर्थान लोकां पर्यंत वचणारें खातें म्हणून PWD पयलें। इलेक्ट्रिसिटीक आतां सांगलेलें आसा, तांचे काही प्रोसेस चालू आसा आनी म्हाका दिसता डिसेंबर पर्यंत 2-3 म्हत्वाची खातीं ही ऑनलायन जावपाक। तशेंच धरणी जें आशिल्लें पळय तें ऑनलायन आसा पेमेंट ऑलरेडी। आज गोंयांत ऑनलायन पेमेंट करपा खातीर आज मुख्यमंत्र्याच्या हातान आमी सुरवात केल्ली आसा। येत्या त्या वर्सा भितर सबंद गोंयांत आमचे जे कस्टमर आसा तांकां ऑनलायन पेमेंट करपाचो हे बरे तरेन मेळटलो आनी सबंद गोंयांत आमी ते चालू करतले। वेर्णाच्या 10 MLD उदका पुरवण प्रकल्पाचे 2 ऑक्टोबराक उक्तावण जातले। ह्या प्रकल्पाक लागून मुरगांव तालुक्यांतल्या सांकवाळ, जुवारीनगर आनी भोंवतणच्या वाठारांतलो उदकाचो प्रस्न सुट्टलो म्हूण पर्रीकार उलयता। 2 तारखेक 9:30 वेर्णा कुयेले 10 MLDचो वॉटर फिल्टर प्लांट बसयल्लो आसा। तो त्या दिसा लोकार्पण जातलो। म्हणजे बेजिकली इट वील सप्लाय टू जुवारीनगर एंड सांकवाळ, कुठ्ठाळे बी त्या एरियेक सप्लाय। सो जे पळय उदक हाका वता वास्कोक तें वास्कोक वचपाक मेकळें जातलें, वाटेर बायफर्केट जावचें ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। काणकोणा भाटपाळी सकाळीं जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एक चली गेलें। ताबो सुटिल्ल्या ट्रकान रस्त्याकडेक आशिल्ल्या कॉन्क्रिटाच्या खांब्याक धपको दिलो। धपके सरशी तो मोडून बस स्टॉपार राविल्ले प्रिस्का फेर्नांडीसाचेर पडलो। ताचें पोंद तें चिड्डून गेलें। ट्रकान थंयचो बस स्टॉप आनी थंय उबे आशिल्ले 2 मोटारसायकलीकय धपको दिलो। ब्रेस्तारा सकाळीं सुमार 8:00 ही गजाल घडली। मडगांवां कामाक वचपाक म्हूण काणकोण भाटपालचे प्रिस्का फेर्नांडीस बस स्टॉपार बसीक राविल्ले। ताचें वय सादारण 27 वर्सां। स्पिडीन आयिल्लो ट्रक बस स्टॉप धरून थंयचे कॉन्क्रिटाचें बांदकाम उडयत गेलो। 2 मोटारसायकली ताणें आडव्यो घाल्यो। कॉन्क्रिटाचें बांदकाम मोडून प्रिस्काचेर पडलें आनी ताचें पोंदा तें चिड्डलें। काणकोण हॉस्पिटलांत व्हरतना ताका वाटेर मरण आयलें। रान खात्याच्या चेक नाक्या मुखार ही गजाल घडल्या। ट्रकवाल्यांनी चेक नाक्यार रावपाचें आसता, मात ट्रकवालो थंय रावनासतना स्पिडीन गेलो म्हूण हो प्रसंग पळोवपी सांगता। आनी थंय वारेर भुरगें आसलें तें उडी मारून तें कुशीन पडलें। मागीर आमी तें काण ट्राय केली, उदक बीन घायलें तेजेर। मागीर ते गाडयान ताका हॉस्पिटलांत। ट्रक खंयच्यान कसो येतालो? ट्रक येतालो कारवार एक्चुअली ट्रक एक्चुअली कायद्या आनीक रावूंक जाय, कित्याक फॉरेस्ट पास काडपा जाय। तो डायरेक्ट स्पिडीर येयलो, रावनासतना सगळ्यांक उडयन गेलो। कायद्यान ताणें स्लो जाय रावूंक जाय, कित्याक गेटी पास करूंक जाय न्हू। पास बीन कांय करूना, तो डायरेक्ट थिंग उडयन गेलो, थिंग उडयतना मागीर तो धांवलो। कर्म केल्या उपरांत तो ट्रकवालो गाडी सोडून पळो। काणकोणचे पुलीस ताका सोदतात। प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार। सेसा गोवाच्या नावेले पीक आयन प्रकल्पाच्या विस्ताराची CBI चवकशी करची म्हूण पाळयेचो आदलो आमदार प्रताप गांवस मागता। प्रकल्पा आड 2 वर्सां फाटीं नावेले मोठें आंदोलन जाल्लें। तेन्ना ह्या प्रकल्पा आड वावुरपी लोकांनी गुड्डूलो सांव करून आतां प्रकल्पाक तेंको दिला म्हणूनय प्रतापान आरोप केला। नावेले वाठारांतल्या सेजा गोवाच्या पीग आयन प्रकल्पाक विरोध करून 2 वर्सां पयलीं लोकांनी नावेली बंद केल्ली। त्या दिसा नावेली बंदाचें आवाहन करपी भाजपा फुडाऱ्यांनी आतां हो प्रकल्प चालू करपाक गुपचूप परवानो दिला असो आरोप आदलो आमदार प्रताप गांवस आनी ताच्या सांगात्यांनी केला। त्या टायमा वयले जे विरोधक जे आतां सत्तेन आहा तेंच्यांनी असो बोवाळ केलो की जणू काय म्हणजे सेजा गोवा आनीक थंय उरोंक जायना आनी सेजा गोवाचो तो एक्सटेन्शन प्लांट जावंक जायना। आनी येदो मोठो बोवाळ जालो की अख्खा गांवांक सगळ्या सामको मोठो बोवाळ केलो आनी अशें उठयलें की पंचायतीन मोठे कितें सेल्फ हितून म्हणटा तशें घेतलेले आहा पयशे आनी कितें मोठे 2 बार्जी आमदाराक दिल्ल्यो आहा सेजा गोवान, असो बोवाळ जालो। आमी सरळ 2012 लास्ट पिरियड जेन्ना टर्म सोंपपाक पावलो तेन्ना हांवें स्वता ती NOC रिवोक केल्लेली
आणि ती पायपलायन जावपाची ना अशें म्हणून आमी ठरयल्लें. आमी गांवा वांगडा रावले. 2 वर्सां पयलीं काम बंद उडयल्लें आसतना शुक्रारा राती गॅस पायपलायन जोडली असो दावो आदलो सरपंच पंढरी गांवसान केलो. शुक्रारा रातची सेजागोवान बाउन्सर थंय दवरून जी पायपलायन जॉयन केली हेजो आमकां कांय हेच मेळना. म्हणजे कित्याक लागून कोणी सेटलमेंट केलें, कोण वगी आहा, कोणाक लागून ही पायपलायन जाल्या हेजेर कळपाक कांय मार्ग ना. ह्या प्रकाराची सीबीआय चौकशी जावची अशी मागणी आदलो आमदार प्रताप गांवसान केली. गव्हर्नमेंटान हेचेर इन्क्वायरी करची, जाल्यार सीबीआयन करची, सीबीआयन इन्क्वायरी करची हेचेर. कित्याक बेश्टी काय पायपलायन जावना. म्हाका जाल्यार अशें दिसता की बेश्टी पायपलायन जावना. हे आतां जे तेन्ना व्हडले जे तावन जे बोळ मारताले लोकांक जे शेपडे उडयताले तेन्ना हेंचेनी कितें तरी मोठे व्हडले घोपाळ केल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर उदय परब. घेऊ एक विराम.